सिद्धेश तुवें पयर नाल्ल फोडलो, विजय सरदेसाय म्हणटा की तुवें नाल्लाचो अपमान केलो म्हणून, कशें कितें आसा? कशें आसा, नाल्लाचो अपमान हो आमी करूना. पयली गोश्ट म्हणल्यार आमच्या हिंदू संस्कृतीन जर तर आमचे विजय बाबाक जर खबर नासा, हिंदू संस्कृतीन नाल्लाचे खुबशे प्रकारे हें जाता, यूज जाता. आमच्या जेवणान यूज करता, केन्नाय फोडूनच करता. आमचें खंयचीय उद्घाटन आसता ताका नाल्ल फोडटा आनी उद्घाटन करता. आनी कोणाचेर कितें वायट आसलें जाल्यार ताका ओवाळूनय तो नाल्ल फोडटा. म्हळ्यार हातून कसो नाल्लाचो श्रीफळाचो अपमान जाता तो. आनी ह्या 3 रिजनांतलें खंयचें रिजन विजय बाबाक लागता तेवूय ताणें सांगचें. म्हणून हांव सदांच म्हणटा की हें सगळें करता आसतना लोक भूल तापांक बळी पडना म्हणून आज हांव जिखला. आनी हें ताणें करचें. पूण तो नाल्ल फोडटा आसतना तुमी खंय तुमच्या तकलेन आशिल्लें कितें तरी, कारण तो तांचो पार्टी सिंबल आनी गोवा फॉरवर्डाचो पार्टी सिंबल आनी थंयसर तुमी तशें कितें तरी आशिल्लें काय म्हणून. हो नाल्ल हो हें जें आसा हें हिंदू संस्कृतीचें प्रतीक कितल्याश्या हजारांनी आनी करोडांनी वर्सांनी आसा. आनी हांच्या पार्टीचें सिंबल हें आतां जाना. सो म्हाका दिसता तें आमी रिलेट करचें न्ही. तांकां जर खंय लागून घेवपाचें आसा जाल्यार लागून घेवचें. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.